मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. एफडीएन गोयच्या साबार वाठारांत घाली धाड घालून चालू दवरल्या खर कारवाय. कांय दुकानांचेर केल्यात गुन्यांव दाखल. कामकाज बंद दवरपाचे दिल्यात निर्देश. काजूर सांगे अस्वलाचो दादल्याचेर हल्लो. संकश्टांत सांपडिल्ल्या कुटुंबांक मागला सरकाराचो आदार. अजूनय तांकां ना कसलोच तेंको. राज्यांतल्यो इमारती बऱ्याच काळासावन पळयतात दुरुस्तीची वाट. पेडणेचे मुखेल वीज कार्यालय इमारतीची जाल्या दुर्दशा. कर्मचारी करतात काम, लोकांक सुटला घाम. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काजूर सांगे वाठारांत रानवटी अस्वलान एकल्याचेर हल्लो केलो. संकटांत सांपडिल्ल्या कुटुंबान सरकाराचो आदार मागला. अजूनय तांकां कसलोच तेंको मेळूं नाशिल्ल्यान पुराय कुटुंब निर्शेलां. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. तकली ऑपरेट फ्रॅक्चर आसा ते ऑपरेशन केल्या हातीचें. तकली फुल्ल शिंवल्या आतां म्हाका उलोवपाक सुद्दां सारकें कांय कितें उलयता तें कांय समजना. शेत करतालो आनी आमगे त्या चौगा मागे भुरग्यांक पोसतालो. हांव कांय खंय भायर सरो पावना. भुरग्यां आहाय बारीक मागेली. आज आमी आसात ते काजूर ह्या गांवांत आसात. खूब रानवटी गांव आसले कारणान हांगा जायती जनावरां जी आसात ही येतात. पयलीं ह्या गांवांक जनावर म्हणटी येनासली, इतले रानवटी गांव जावन सुद्दां. पूण आतां ह्या जनावरां थंय कांय खावपाक मेळना जाल्ले कारणान ती आतां गांवांनी येवपाक लागल्या, शहरांनी येवपाक लागल्या. हें सगळें लोकांक खबर आसा. आनी अशीच एक जे जनावर आसा, जे अस्वल आसा, ह्या अस्वला रामदास वेळी पुंटेचेर पयर चवथीच्या 2 दीस पयलीं अटॅक केलो आनी तो गंभीर इंजर्ड जालो. तरी पूण तो त्या अस्वला कडेन झगडलो आनीक झगडोन अस्वल खंय तरी गेले मागीर. पूण हो खूब इंजर्ड जाले कारणान कशे तरेन तो रस्त्यार पावलो आनी रस्त्यार कोणा कडेन तरी हेल्प मागलें आनी तेणी तेका घरा कडेन सोडलो. रोखडेच 108 आपयली, पूण त्या टायमार 108 थंय पावपाक मातशी टायम जालो आनी गांवच्या लोकांनी तेका प्रायवेट गाडयांक घालून हॉस्पिटलांत व्हरपाचो प्रयत्न केलो की वाटेर 108 मेळ्ळी. रोखडेच तेका केपें ह्या हेल्थ सेंटराक हाडलो. केपेंच्यान मडगांव व्हेलो. मडगांवच्यान तेका बांबोळी हांगा एडमीट उरलो. जवळ जवळ 7 ते 8 दीस तो बांबोळी उरलो आनी आज तो घर पावले कडेन आसा. रामदास हो पिडेस्त 7 दीस जीएमसींत एडमीट आशिल्लो आनी आतां तो जखमी अवस्थेन घरा परतला. ताची परिस्थिती खूब गंभीर आसा. ताची जाणटी आवय, बायल आनी 4 भुरगीं आशिल्ल्यान तो एकलोच पुरवणदार आसा. तो दिसावड्याचेर घर चलयतालो, पूण आतां ताका काम करपाक शक्य ना. हाचेर सरकारान दखल घेवन कितें तरी मजत करची अशें पिडेस्तान आनी ताच्या घरच्यांनी मागला. म्हाका फक्त चवथी 2 पयली दीस अस्वलान खाल्लो आसा. हांव सांगूंक सोदतां की म्हाका अजून कोणी कांयच हेल्प केलें ना, कांय केलें ना. ते दीस अस्वलान खाल्लो तेन्ना म्हाका हांव कसो भशेन तेजी सुटका करून येयलो. सगळे हाती बिती सगळे घास काडल्या. हाती कम्प्लीट फ्रॅक्चर, तकली कम्प्लीट फ्रॅक्चर आसा ते ऑपरेशन केल्या हातीचें. तकली फुल्ल शिंवल्या आतां म्हाका उलोवपाक सुद्दां सारकें कांय कितें उलयता तें कांय समजना. तेन्ना म्हाका अजून कोण हांगा पावल्ले कडेन ना. तेन्ना म्हाका कितें हेल्प करचो अशें म्हणून हांव सांगतां ते फॉरेस्टाक. अस्वलान म्हाका अटॅक केल्लो. हांव चवथी लागून सुपारी काडपाक गेल्लो. सुपारीक 2 झाडां, 1 झाडां काडली आनी 1 झाडां काडपाक आसली. ते काडून देंवन सकयल देंवतकीच पयलें अस्वल फुडें आयल्यान म्हाजेर अटॅक केलो. अकस्मात हांव पयलो नासलो तेका. तेन्ना लगाली झटाफट जाली. कसो भशेन हांव तेचेर लडून हाती बिती सगळे लागले आहा. तेन्ना हांव कसो भशेन लडून तेजेर कसो जीव आस्तस घट धरून येयला सोयीर. गवळ्या काम करून पोट भरतालो. काकडी करता. पावसांत बेकार आसलो म्हूण तेजे काकडी करतालो. शेत करतालो आनी आमगे त्या चौगा मागे भुरग्यांक पोसतालो. हांव कांय खंय भायर सरो पावना. भुरग्यां आहाय बारीक मागेली. कितें म्हूण करूं आतां म्हाका कोणूच येवना अजुनी. कितें करून पोट भरपाचें आतां म्हाज्यान जायना. कितें करून खंय वचों हांव हेंका घेवन भुरग्यांक. केपें गेलें न्हू पयलीं
आनी मागीर मडगांव गेली, मडगांवच्यान बांबोळी गेली, बांबोळी 7 दीस रावल्या भुरग्यांक सोडून हांव 4 जाणां. आनी आतां तूं डेली वयता ड्रेसींग करपाक हिंगा केपें वयता भाड्या गाडी करून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. राज्यांतल्यो जायत्यो इमारती बऱ्याच काळासावन दुरुस्तीची वाट पळयतात. सरकारी कार्यालयाच्या इमारतीचेच सरकाराची आड नदर आसल्यार सामान्य लोकांचे कितें असो प्रश्न पेडणेचे मुखेल वीज कार्यालयाची इमारत पळोवन लोकांच्या मनात निर्माण जाला. पेडणेच्या मुखेल वीज कार्यालयाची इमारत धोक्यांत आसा. ह्या कड्डम जाल्ल्या इमारतीचे कोपचे लेगीत पडपाक लागल्यात. हातूनच अधिकारी आणि कर्मचारी काम करतात. ही इमारत केन्नाय कोसळपाची भिरांत पाताळ्या. संबंधित विभागाक केन्ना जाग येतली? कितेंय अपघात घडल्यार ताका जपसालदार कोण? बऱ्याच काळासावन हुमकळत आशिल्ल्या ह्या इमारतीच्या परिस्थितीचेर बेगोबेग लक्ष घालून ह्या इमारतीची दुरुस्ती करपाची मागणी नेट धरता. ह्या ऑफिसाची कंडिशन किंवा हे जे बांधलेले आसा पळय त्याच्या संदर्भात तुका कितें दिसता, कितें जावंक शकता हाचें? हे पेडण्याचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जे आसा ते सांगचे म्हटल्यार आमी आतां मांद्रे आमच्या हालींच चोपड्याचे आमचे मांद्र्याच्या लोकां खातीरचे आगारवाडा चोपडे हांगासर जाला. त्याचे पयलीं तर आमचे सगळे पेडण्यात आसले आनी आमचे लोक सगळे आमी त्या सायडीचे मांद्रे मतदारसंघाचे आनी पेडण्याचे अशे सगळे हांगासर ह्या डिपार्टमेंटानूच येताले. आतां हे डिपार्टमेंट जवळ जवळ ही इमारत जी आसा ही 60 ते 70 वर्सां पयलींची इमारत आसा आनी ही इमारत आतां सामकी मोडकळी गेल्ली आसा, धोकादायक स्थितीन आसा. ह्या इमारतीन आयज जो स्टाफ आसा तो बाबडो कसो तरी एडजस्टमेंट करून एका रुमान खाची कशें बसोन ते आयज कशें तरी हे कारभार चलयतात. पण म्हाका अशें दिसता की सरकाराक एक निदर्शनाक हाडपाचें की जशी सगळी डिपार्टमेंटां तुमी आयज वेगवेगळी डिपार्टमेंटां जशी तुमी आयज डेव्हलप केल्ली आसा त्याच भाशेन हे पेडण्याचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हे डेव्हलप करचे आनी अशें सुसज्ज अशें इमारत हांगासर बांदची आनी ते बाबडे बसतात तांकां एक न्याय दिवचो. एक आमी हे राजकारण अशें न्हू आनी राजकारणी म्हणून आमी उलयना, तर आमी जे उलयता ते एक सर्वसामान्य नागरीक म्हणून उलयता. आयज कितलीशीं वर्सां आमी हांगासर येवपी आमी लोकांची कामां घेवन आनी ह्या हांगासर ह्या इमारतीन हांगा डिपार्टमेंटान आमी येता. आमी सगळे हांगासर पयले अशी इतली बरी जागो आसा ह्यो. आयज हांगा तेंचे क्वॉर्टर्स आसात, आयज ते सगळे तांकां नळ्याचे आसा. आयज हांगासर ही सगळी जागा एक डेव्हलप करून बऱ्या पैकी हांगा सुसज्ज अशें इमारत तेंच्यांनी बांदूं येता. कित्याक आतां जर आमी एक घर बांदलें जाल्यार आमकां एक 5 वर्सांनी 6 वर्सांनी आमकां रिपेर करचें लागता. जाल्यार ही 60-70 वर्सांची इमारत आयज ती मोडकळी गेल्या, धोकादायक स्थितीन आसा, तेंचो सामकें रिस्की आसा, तेंच्या स्टाफाचो सुद्दां जीव सामको धोक्यान आसा. अशे परिस्थितीन हे गव्हर्मेंटान आनी स्थानीक आमदारान हेचेर विचार करून ताबडतोब ही जागा डेव्हलप करून बऱ्या पैकी एक सुसज्ज इमारत हांगा बांदची अशी एक माझी मागणी आसा. आतापर्यंत जेन्ना गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत ही जी बिल्डिंग्स दिता आनी ही जी जागा आसा ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेन्ना दिल्लेली. त्या टायमाचेर नळ्याचें बांदकाम आसलेलें. आयज सरकारान ते नळ्याचे पडटात म्हणून ते बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी पत्रे घालून दवरले. आतां पत्रे घातल्यार ना म्हटलें जाल्यार एक 20-25 वर्सां जाल्यात. आयज जर थंय बिल्डिंगेची जर कंडिशन जर पळयली, आमी सगळी कंडिशन पळोवन आयल्या जाल्यार जर अशें दिसता की एका सायडीन जे स्लॅब आसा तो कोसळपाच्या तयारीन आसात. काही जर ते स्टाफ जे आसात ते भितर कंजस्टेड एरियेन बसलेले आसात आनी कशा पद्दतीन ते काम करतात. डिपार्टमेंट आतापर्यंत कितली तरी बिल्डिंगे बांदप चालू आसा. म्हणजे तेरेखोल जर पळयशात जाल्यार म्हणजे किराणपाणी जर पळयलें जाल्यार एक्सायज डिपार्टमेंटाची वेल इक्विपमेंट अशी बिल्डिंग बांदलेली आसा. हांगा जर एक्सायज डिपार्टमेंटाची पेडण्याची बऱ्या पैकी बिल्डिंग बांदलेली आसा. ती अशा पद्दतीची बिल्डिंग सरकारान जर हांगा जर बांदली जाल्यार एक बरें काम करपाक ह्या जे कामगार आसात तांकांय बरें दिसतलें. हांगा न्हू पयलीं हांगा एक 4 ते 5 क्वॉर्टर्स आसलेले जे हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कामगार हांगा रावताले. तेन्ना ल्हान एरियेन कामकाज चलतालें. पण जशी व्याप्ती वाडली तालुक्याची तशी डिपार्टमेंटातले जे क्वॉर्टर्स आसले ते क्वॉर्टर्सांतले तांकां काडून ते तातूंत सब डिपार्टमेंटाची सुरू केली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटची. आयज त्याच क्वॉर्टर्सांनी डिपार्टमेंटाची माणसां बसून थंयसर काम करतात. पण जर तुम्ही जर हांगा जर भायर जे मटेरियल पळयतात किंवा जे इक्विपमेंट आयिल्लेले आसात ते अशेंच भायर पावसान पडलेले आसात, भायर दवरलेले वतात.
जर सरकारान बऱ्यापैकी बिल्डिंग बांधलेली आणि तातून हे सगळे जर बिल्डिंगेन जर हे जे इक्विपमेंट आसा ते जर दवरलेले, स्टाफ जो आसा तांकां बऱ्यापैकी ऑफिसां करून जर दिल्ले जाल्यार कामकाजय बरें करपाक मेळटलें आसलें. डिपार्टमेंटा कडेन मागणी मागता की बेगींतल्या बेगीना ह्या डिपार्टमेंटाचे नवीन बिल्डिंग करची. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. FDA पंगडान कळंगूट, बागा आणि कांदोळे वाठारांत धाड घालून खर कारवाय चालू दवरल्या. कांय दुकानांचेर अन्न सुरक्षेचे कायदेशीर नमुने घेतले उपरांत गुन्यांव दाखल केला. उण्या दर्जाच्या काजूच्या विक्रेक लागून एकल्याक कामकाज बंद करपाचो निर्देश दिला जाल्यार आनीक एकल्याक 50,000चो दंड घाला. पळयात पुराय बातमी. राज्यात FDA पंगडाची धाड घालपाची प्रक्रिया नेटान चालू आसा. FDA पंगड कळंगूट आणि कांदोळी वाठारात उण्या दर्जाचो काजू विकपा विशीं आपली खाशेली पाळत दवरपाची मोहीम चालू दवरता. काल बंद आशिल्ली 4 दुकानांची अन्न सुरक्षा कायदेशीर नमुने घेतल्या उपरांत गुन्यांव दाखल केला. ते भायर कांदोळीत आनीक एका काजूच्या दुकानाक उण्या दर्जाच्या काजूच्या विक्रीक लागून कामकाज बंद करपाचे निर्देश दिले जाल्यार सुमार 200 किल उण्या दर्जाचे काजू जप्त केल्यात. So today is our second consecutive day that we have continued this special surveillance drive at Kalangut, Baga and Kandolim area. After yesterday's drive, which we finished late night, we had received certain inputs and certain shops were closed down. So today our team, 4 food safety officers, Budgo, Safia, Dalan and Pritam, 4 of them have gone to these shops and have booked them, have drawn samples, and these shops have been closed down for further inquiry. And as a part of the inquiry today, we have come a step further and tried to trace from where these products are being bought, where this substandard kaju is reprocessed. Also, while we were on checks, we have visited other shops and other violations. A thing that we were doing about chocolates, one such product which was selling compound as chocolates. He was warned earlier, and today when he was revisited, Natin, this place was fined. A fine of 50,000 was imposed on this vendor under section 59. Here, as you can see in the background, there is one unit where cashew is reprocessed. कितलेशे दीस जाले आमकां एक हें आशिल्लें की एक असो हांगा युनिट ऑपरेट करताले आनी युनिट ऑपरेट करप जे पळय नॉन एडिबल कॅज्यूज आसा जे ऑयली बिली ज्यो खावपाच्यो लायकीच्यो ना ते हाडप आनी ताजेर प्रोसेसींग करप. प्रोसेसींग ताका मसाला लावप मागीर आनी ताका सॉल्टेड करप आनी वेगळे वेगळे ताका फ्लेवर घालून ताजेर प्रोसेस करून तो विकप जो नॉन एडिबल करून. आनी हाजे आमी फाटीं आशिल्ले तर आमी हे ट्रेस करता. आज आमकां ट्रेस जाले राजेश चव्हाण आनी दुसरो आसा तो सुनील चव्हाण. हे फाटल्या घरान हांगा तुमी जे पळयता पळय तातूंत हे सगळे जे कोण हांगा वेंडर्स आसा थोडे दोज आर इनवॉल्ड इन दीस अनफेअर प्रॅक्टिसीस तांच्यो काजू हाडप हांगा प्रोसेस करप आनी तो व्हरून परत मार्केटान घालप. आमी आज हांगा सगळो तांचो जो म्हाल आसा पळय रॉ मटेरियल म्हणजे तो कॅज्यू तो आमी सीज केल्लो आसा. फिनिश प्रॉडक्ट तोय सीज केल्लो आसा आनी आमी हाका आज सील मारतले. पयली गोश्ट हो प्रोसेस चलतलो ताका लायसन बिसन कांय ना म्हणून आमी ताका नोटीसय काडिल्ले आसा. जो सॅम्पल जे आसा ते काडटले आनी इट वील गो टू लॅबोरेटरी एंड डिपेंडींग अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ द लॅबोरेटरी ताजेर फुडली एक्शन जातली. सध्या आता काजू हय हो प्रिमायसीस रेंटेड रूम आसा विच बिलोंग्स टू मिस्टर कृष्णा. ऑफेन्स म्हणजे आता सध्या जो पर्यंत सॅम्पल एनालिसिस दिना ताजो रिपोर्ट येना तो पर्यंत ताजेर उलोवप सारकें जायना. जो पर्यंत रिपोर्ट येतलो तेन्ना ताकाय ताजो भितर ताका इम्प्लीड केलो जातलो बिकॉज ही हॅज गिवन देम दीस प्रिमायसीस टू ऑपरेट एंड दे आर डुईंग दीस ऑल दीस इलिगल एक्टिविटीज. सो ऑल ओव्हर गोवा सप्लाय करतालो. ऑल ओव्हर गोवा अशें न्ही की जो हो पळय कितें प्रॅक्टीस आसा पळय न्ही कोस्टल बेल्टार जे येता पळय न्ही ताजो करता म्हणजे इट इज बेसिकली कलंगूट कांदोळी अंजुना आरपोरा ह्या एरियेतले जे कोण कॅज्यू वेंडर्स आसा दुकानदार ते हांचे कडेन हो सगळो करून घेवप. सो म्हाजे एक तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां मेसेज आसा की ऑल द जे कोण कॅज्यू वेंडर्स आसा ते हेचे पासून पयस रावपाचे. दे शूड रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीस अनफेअर प्रॅक्टिसीस नाजाल्यार तांचेर सुद्दां ती योग्य ती कारवाई जातली. आता आमी तांचे कडेन सगळं इन्व्हेस्टिगेशन करून ते कोणा खातीर हे काजूचे कोटिंग करताले प्रोसेस करताले ताजे आमी डिटेल घेतिल्ले आसा. सो येणाऱ्या काळात आमी तांचेर सुद्दां हे करून आमी तो फूल आमी डिटेल घेतले की ताणें खंयचो माल हाडलो कितें हाडलो आनी ऑल दोज थिंग्स वील कम इन लायमलायट एज द इन्व्हेस्टिगेशन वील कंटिन्यू. युनिट ज्या जाग्यार टिफिन्स तयार जातले आनी ही टिफिन्स जी आसा हांगा जे गेस्ट हाऊस आसा कोण वॉचमॅन्स आसा हांकां सप्लाय जातले अराउंड 100 टिफिन्स. होवूय युनिट
आमी बंद केल्लो आसा. तशेंच जशें म्हाज्या कलिगान सांगलां हाजेर फुडली कारवाय जातली. आनी आमचो आनी एक अपील आसा तुमच्या माध्यमान की जायते आमचे लोकल जे आसा आनी असले प्लेसीस लेट आउट केल्या आनी ह्या प्लेसीसाचेर अशे भितरल्या जाग्यार असले चलता. सो तशें तर चलता जाल्यार आमच्या कोणें अशें भाड्याक दिला जाल्यार ताणें आनीक फावटी वचून इन्व्हेस्टिगेशन करचें की कितें हें चल्लां तें आनी अशें कितें अनफेअर प्रॅक्टिसीस आसा ते आमच्या नदरेन हाडचे. कित्याक अशें तर सगळ्यांनी कॉपरेट केलें जाल्यार हाजेर एक बरो एक्शन जातलो आनी एक स्ट्रॉंग एक्शन जातलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सारिका नागवेकर. गोंयांतल्या आम आदमी पक्षान भाजपाचे बुराक उपक्रमाचो एक भाग म्हणून राज्यव्यापी घराघरांनी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली. राज्यांतल्या खड्ड्यांनी भरिल्ल्या रस्त्यांची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी केल्या. गोंयांत सुमार 50% रस्तो अपघातांत मरण आयिल्ल्यांच्या अहवालाचो संदर्भ दिवन आप गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकारान ही परिस्थिती भौशीक सुरक्षाचेर प्रश्न उबारता हे नदरेक हाडले. इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस बीजेपी म्हणटा आमी इतले पावट 27 जिखतले पण 33 जिखतले जाल्यार तुमी इतले कित्याक भिताय रे आमकां. आपण खड्ड्यांक सायलंट किलर म्हटला. सरकाराच्या निष्क्रियतेक लागून जीव वचत आसात. गोंयच्या लोकांक सुरक्षीत आणि विश्वासान घेवपा सारखे रस्ते उपलब्ध करून दिवचे अशें आमी अधिकाऱ्यांक आवाहन करतात. हे रस्ते लक्झरी न्हय तर मुळावो हक्क आसात. भ्रष्टाचार खूब जालो. वेळार दुरुस्ती केल्यार जीव वाटावपाक शकता अशें पालेकारान सांगले. ते ब्लॉक जाला दोन जाले तुमचो PWD मिनिस्टर आता रस्तो करता. एट द टायम आय एम कमिंग हियर ते गार्डनाच्या त्या सायडीन पोर्टल भरपाचें काम चालू आसा. म्हणजे जो पर्यंत आमी बीजेपीची बुराक कॅम्पेन घेवन मडगांवान भोवना तो पर्यंत म्हाका दिसता मडगांवान वत येवंक नासले. फाटले 10 दीस जाले ते रस्ते करपा खातीर. आतां चालू आहा काम. आमच्या व्हॉलेंटियरांक धमकी दिली काल. आमच्या व्हॉलेंटियरांक धमकी दिवन ताणें सांगलें तुमी कशें करता ते कितें करता ते आमी पळयता म्हणून. खंय मोती दोंगरार आतां आमी कंप्लेंट फायल करतले. पयलीं पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट फायल करतले आनी आमी आतां मोती दोंगरार वतले. पळय हांची कापाजात कितली आदी आमकां धमकी दिवपाचो आनी आमकां दादागिरी करपाची. वी आर वॉर्निंग बीजेपी. हे गोंयकार जे व्हॉलेंटियर ते गोंयकार आज गोंयकारांचेर तुमी अत्याचार चलयले. गोंयांत रस्त्यांची परिस्थिती कितें जाली ती सगळ्यांक खबर आसा आनी रस्त्यांची परिस्थिती कित्याक लागून जाल्या ही लोकांक खबर आसा. आनी आज हो 4 दीस जाल्लो PWD मिनिस्टर जेन्ना आमी कॅम्पेन सुरू करता तेन्ना ताजे मनीस धमक्यो दिता हाजो अर्थ बीजेपी कितली भिल्याती दिसून येता. कॉलिंग अटेन्शन मोशनाक जेन्ना क्रूज बाब आनी वेन्झे बाबान उलयले तेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगले मान्य केलें की रस्त्यार जे रस्त्यार अपघात जाता ताका रस्त्याची परिस्थिती जबाबदार आसा म्हणून. मोर दॅन 50% रोड्स आर इन बॅड कंडिशन अँड मोर दॅन 50% ऑफ द डेथ्स वीच आर कॉज ऑन रोड्स इज बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन. आमी हे आज 5-6 दिसां पयलीं म्हापशान पळयलां मरे. 5-6 दिसां पयलीं एक 26 वर्साचो तरणाटो इंजिनियर कामा खातीर गोंयांत आयिल्लो ते पोर्टल वाचोवपा खातीर सायडीक सरलो आनी मेलो म्हणून. ही परिस्थिती आसा. ही सगळ्याक परिस्थिती आसा. सो हे सगळे जे ब्लड आसा हे सगळे जे भ्रष्टाचार मारता तांचे ब्लड आसा हे बीजेपीच्या हातार आसा. इट इज दे आर द क्रिमिनल्स. ते PWD इंजिनियर्स आसा हांचेर ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जायना. तो स्वता हालींच ताणें सांगला की बीजेपी फुडलीं 15 वर्सां जिखपा जायना. हें सगळ्या गोंयान आयकलां. पूण तो आज बीजेपीन आसा आनी बीजेपीन ताजे जे लोक आसा तांची जी गुंडागर्दी ताणें जे घेतिल्ले मिनिस्ट्री खातीर तांची गुंडागर्दी चालू जालो आनी म्हणून तांचे आमचे जे व्हॉलेंटियर्साक जे धमकावपाचो भिवपाचो प्रयत्न जो जालो आमी फक्त तांकां इतलें सांगपाक सोदता. आम आदमी पार्टी नॅशनली आनी गोंयांत नॅशनली आमी गोद्रा कांडाचो जो एक्यूज आशिल्लो ते एक्यूजाक सुद्दां आमी भिले ना. तांणी जी गुंडागर्दी केल्ली पळय ताच्या गुंडागर्दी अगेन्स्ट आज म्हणल्यार आमी फेस करीत आसा आमी भोगत आसा आनी हाज्या मुखार आमी स्ट्रॉंगली तितल्याच ताकदीन आमी ताका फेस करतले. तशेंच तुमचे जे गुंड हांगा आसा जे तुमच्या प्रेसिडेंटाच्या बर्थडे पार्टीन पावता जावं आनी खंय पावता तांकां जर तुमी आमच्या अगेन्स्ट यूज केले तितल्याच फोर्सांनी आम आदमी पार्टी तांकां फेस करतली. आमच्या व्हॉलेंटियरांक आमी डिफेंड करतले आनी जे तुमचे फेलियर आसा जे गेल्या 15 वर्सांचे बीजेपीचे फेलियर आसा ते घराघरांनी पावोवपाचें काम आमी निर्भयपणे कोणाक भिनासतना करतले. आम आदमी व्हॉलेंटियर्स वो आम आदमी लिडर्स कोणाक भिवपाक हिंगा आयिल्ले ना. आमी थोडे दीस जाले एक म्हयनोभर जालो आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली. कित्याक आज दर एक नागरीक गोंयकार आपल्या वर्सांतल्यान टॅक्स फारीक कोता गव्हर्मेंटाक आनी ते टॅक्स कित्याक बरे रस्ते उदक इजिली मेळची म्हूण. पूण आयज चोयलें जाल्यार गोंयांत वयर थिंगसो रस्ते खणलो आहाय आनी रस्ते पाड आहाय.
आणि हे रस्ते ते कोता ते रोखडे 2-3 म्हयन्यान परतून हंड पडाय. तर आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली बीजेपीचे बुराक म्हणून हो सरकाराचे नोदरे काडपाक. लोकांच्या प्रश्नाचेर तांकां सेन्सिटिव्हिटी आसा काय ना, लोकांचे प्रश्न गव्हर्नमेंटा मेरेन पावतात काय ना, सरकारा मेरेन पावतात काय ना, हो सरकार जिवंत आसा काय ना, हे प्रश्न लोकां मुखार पडटात. आनी ताकाच लागून आम आदमी पार्टीन बीजेपीचे बुराक हो आमचो आंदोलन जे आसा ते पुराय गोंयांत आमी मांडलेले आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आता मेरेन सप्तक खूब उष्ण आसा, पूण सप्तकाच्या शेवटाक हवामान बदलूंक शकता. शेनवार ते सोमार मेरेन उटंगराचो पावस, गडगड आणि वादळी वारे येवपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. ह्या काळा खातीर येलो अलर्ट सक्रिय केला. शुक्रारा सकाळची सुरवात कांय प्रमाणात नितळ मळबांत आसतली, पूण सूर्य खर जातलो. तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाडूंक शकता, पूण आर्द्रतायेक लागून उष्णताय जाणवतली. दनपारच्या सुमाराक वारे घोळटले. सांज आनी रातीक थंडसाण थोडो विसव दिवंक शकता. उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. 17 तारखे मेरेनचो उरिल्लो अदमास काळ सकारात्मक दिसता, पूण अजूनय विखुरिल्लो पावस पडूं येता. नागरिकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. उष्ण तापमान, सप्तकाच्या शेवटाक पावस. येल्लो अलर्ट 13 ते 15 सप्टेंबर. उटंगराचो पावस आणि गडगड. वराक 50 किलोमीटर मेरेन घोळटले वारे. शुक्रारचो नितळ मळब, दनपारा उष्ण. तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नागरिकांक सादूरतायेचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.